सरकाराच्या करप्शनाचे मडे हे देवा समोर तांणी करून दवरल्या. बिल्डींग केन्ना पडत आनी हें केन्ना पडत सांगूं जायना. तुमी हांगा पळयलां कितें जालें तें. हें सगळें केल्लें काम म्हाका दिसता पयलीं म्हणजे CCPन आनी इन्क्लुडींग CCP लोकल MLA आनी इमॅजीन पणजी स्मार्ट सिटीचें कॉर्पोरेशन आसा संजीत रॉड्रिगीस, जेन्ना हायकोर्टाचें इन्स्पेक्शन जालें आनी ताच्या मागीरूय ताणें एक स्टेटमेंट केलें की 31 मे पर्यंत आमी काम करतले म्हणून. मागीर चीफ मिनिस्टर आयलो, MLA घेवन भोंवलो आनी ताणें सांगलें की 6 जून पर्यंत काम परत जातलें. आनी हे बाकीया कन्स्ट्रक्शन म्हणून ताचें काम पळय, हें काम केल्लें. म्हाका दिसता हो रस्तो फाटले 1.5-2 वर्सां जालीं बंद आसा. 1.5-2 वर्सां जालीं हो कॉन्ट्रॅक्टर हांगा काम करता. आमकां म्हायती मेळ्ळा की कर्नाटकांतल्यान ताणें जें लेटर प्रोड्यूस केल्लें की ही इज अ प्रायमरी कॉन्ट्रॅक्टर, ते लेटर ऑल्सो इज अ फॉर्जरी म्हणून. ही इज नॉट डन एनी प्रायमरी वर्क देर, ही इज ब्लॅक लिस्टेड इन मेनी थिंग. पूण सरकाराचो मोग ह्या बाकीयाचेर आसा हे हांगाच्यान दिसून येता. नशीब बरें तें अजून देवूळ जें ताडमाड म्हणटा पळय तें हांगा पडूं ना, कारण देव स्ट्रॉंग आसा. पूण सरकाराचें म्हाका दिसता घडे भरल्या. कारण हें जें काम पळयत जाल्यार हें काम आनी एक वर्सभर तरी कंप्लीट जावपाचें ना. आनी दीस कन्स्ट्रक्शन द वे इट इज जर हें कॉलेप्स जालां, दीस कॉलेप्स जालां हाका जबाबदार ना, कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार ना, संजीत रॉड्रिगीस जबाबदार ना. हू इज रिस्पॉन्सिबल? चीफ मिनिस्टर, संजीत, कॉन्ट्रॅक्टर. देर शूड बी क्रिमिनल केस. हातूंत भितर कोण पडून मेल्लो जाल्यार ऑलरेडी लोक मेलेच. पूण कॉन्ट्रॅक्टराक इतलो कित्याक पोशेता चीफ मिनिस्टर? Why is Chief Minister so much concerned about the contractor is a question I think that he needs to answer. नाल्यार स्वता येवन पळोवचें, आमी रावता, आमी दाखयता हांगा हें कितें चल्लां तें. अरे लोक रावता, रेजिडेंट्स आसा हांगा, गव्हर्मेंट बिल्डिंग्सूय आसा, प्रायवेट बिल्डिंग्स आसा, त्यो सगळ्यो पडटल्यो. कोण केन्ना मरत सांगूं जायना. आनीक लोकांक मरपाक तुमी रावल्या. फॉर वॉट रिजन? 1000 कोटीचें हें करप्शन. आज फर्स्ट टायम हांवें पळयलें इतले लोक हांगा काम करता ते. हाजे पयलीं हांगा दिसनाशिल्ले. लोकांचे धंदे ह्या फूल रस्त्या वयले वाट लागल्या. बारीक बारीक जो धंदेकार आसलो तो धंदो सोंपोवन गेलो. ते मॉलान वचत जाल्यार 4 लोक मेळटले तुका. पूण एटलिस्ट तो मॉल आसा म्हूण बाकीच्या धंदेकारांचें कितें? हे लोकांचें कितें? हें काम कशें सोंपतलें? चीफ मिनिस्टर फटी कित्याक मारता तो कळना म्हाका. इट्स अ बीग क्वेश्चन आय थिंक वीच एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो. आनी हें जें आज हांगा जें घडलां हें 1000 कोटीच्या करप्शनाचो पीक ऑफ दीस हें जें चल्लां तें. सो वी डिमांड, हांवें पयलीं सांगिल्लें की पयलीं म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR रजिस्टर कर, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर आनी करप्शन जें घडलां तें फायंड आवट करा म्हणून. आमी सांगिल्लें मागलें, आमी परत परत मागता की स्मार्ट सिटीचें ऑडिट दी म्हणून. कित्याक दिना? जर सगळें सारकें आसा, तुमी 1000 कोटी पणजेभर कशें मोडल्या तें तुमी लोकांक दाखया मरे. पब्लीक डिमांड करा. आतां म्हाका दिसता मॉन्सून सेशन सुरू जातलो. एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन वी आर गोइंग टू टॉक टू लिडर ऑफ ऑपोजिशन, आमचे MLA. And as united opposition, I think there should be demand of white paper on this work of smart city पणजी. कारण पीक जे करप्शनाचे जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे ते म्हणजे हे इमॅजीन स्मार्ट सिटी आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर तांचो जो जावूय आसा ताका ते प्रोटेक्ट कित्याक करता हें आमकां कळपाक जाय. कारण आफ्टर दीस देर शूड बी श्योरली अ क्रिमिनल केस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. आनी संजीताक आतां आपया म्हणटा का ही सेज आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट. दोळ्यांनी तांणी धूळ घाल्या, जजांकय तांणी फटयला. ज्या दिसा जजीस येवपाचे आशिल्ले तेजे 2 दीस पयले पणजेन उदक मारून ताणें सगळें साफ केल्लें. हें चल्लां कितें? हें चल्लां कितें? म्हणजे तुका ना जजांचेर जजांक फटोवपाक लज दिसना ना लोकांक तुमी फटयतात. देर शूड बी सम. आज देवाकूय फटया. नशीब बरें की तें घडून पडूं ना. रायट इन फ्रंट ऑफ इट सगळें कॉलेप्स जालां. हो जो ताडमाड म्हणून आसा पळय तो व्हेरी स्ट्रॉंग दैव आनी दैवत. हांगा पणजेकार ताका खूब मानता आनी तो हें सगळें पळयता. आनी हाजेर 100% तांकां हे गोश्टीचें जें पळयलां हांगा देवान पळय ताचो तांकां प्रत्यय दिसून येतलो. म्हाका कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां की 10 दिसान आपण हे सगळें काम आनी कंप्लीट जाता. 10 दिसान 5 दिसान करूं येता, फाल्यांय करूं येता. हाड माती आनी भर. इज इट गोइंग टू सस्टेन? हें उरतलें हें भितर वतलें मरे. ती माती रेंव ती पोना ती रेंव भितर वतली. हें कोण हांव सांगपाक जाय? हांव इंजिनियर न्ही, बट आय कॅन सी तितले खणटा तितलें तें उदक लागता. कशें करतलो तो 10-15 दिसां भितर कॉन्ट्रॅक्ट? इट कॅनॉट हॅपन. यू हॅव टू बी कंप्लिटली कमिंग आउट क्लियर एंड से आमी 1000तले 500 कोटीक फाले कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां 500 कोटी दिल्या ते आमी पोचयल्या भारतीय जनता पार्टीन आनी त्या खातीर आमी कॉन्ट्रॅक्टराक जावंय कसो पोसता आनी म्हणून आमी ताचेर क्रिमिनल एक्शन घेना. नाजाल्यार दे शूड इमिजिएटली रजिस्टर अ क्रिमिनल एक्शन केस एंड इमिजिएटली टेक एक्शन एज पर प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट. कारण हातूंत भितर पयशे फाल्यां हे 1000 कोटी पणजेन मोडल्या ते दाखोवचे.
म्हाका आनी हाजे बद्दल दुसरी गजाल सांगपाक ना 1000 कोटी जर पणजेन मोडल्या जाल्यार दाखय. पूण सर हो रस्तो करपाक 1 वर्स लागलें न्ही. हो रस्तो करपाक 1 वर्स पयलीं घेतलेलो न्ही हातीन करपाक. पूण अजून पर्यंत कंप्लीट जावना स्मार्ट सिटी घेवच्या तेच पयलीं. म्हणटा आमी सगळ्यांत पयलो रस्तो हो फोडून दवरिल्लो. 1 वर्स जालें हो रस्तो फोडून दवरून आज पर्यंत काम कंप्लीट कित्याक जावना. आनी आतां म्हणटा 6 दीस 7 दीस 15 दिसांनी कशें करतलो रे हें फटींगपणां. म्हणजे आनी वर्स्ट थिंग इज पीपल आर एक्सेप्टींग दीस फटींगपणां. लोक ही फटींगपणां एक्सेप्ट करता म्हणून ते फटी मारत आसा. आतां म्हाका दिसता लोकांनी रेवल्युशन करून उठचें पडटलें. हे फ्रॉम आम आदमी पार्टी किंवा आमचे ऑपोजिशन आसा दे आर गोइंग टू टेक दीस इश्यू व्हेरी सिरियसली. दीस इज नॉट गोइंग टू एंड रायट हियर. आनी म्हाका दिसता आमी ताजेर इमिजिएटली एक्शन घेवपाक सुरू करतले. सर पयलींचे हितून PWDचे आदले इंजिनियर जे हे सुपरवायझींग करताले म्हणजे क्वॉलिटी ऑफ वर्क कितके कायली सिमीट गेले रेंव गेले आतां हेंचे फोनूच आसना. कोण आसना कारण हे पळयतलो कोण दाखयतलो कोण ही फटींगपणां. कारण तांकां कांय म्हणपाक शकना. इंजिनियर जे आसा PWDचे हांगाचे थंयचे जे इंजिनियर आसा तांकां तूं कितें म्हणटलो. तांचे बॉस खाता तांकां पळोवचें पडटा. तांकां चोरयो लिपोवच्यो पडटा सरकाराच्यो. दीस इज नथींग बट सरकाराची चोरी जी हांगा कोसून पडल्या आनी देवान लोकांचे दोळे उगडाक करपा खातीर प्रॉबब्ली आज हांगा जें केलां तें केलां.